कलांगूट भोंवंक गेली आनी तेंचो फूल डे स्पेंड करून ती परत घरा येताली तेन्ना तांकां परत तेच चेडूं थंय आपणाच्या माय वांगडा बसला ते दिसले आनी फूल कपडे पिजलेले. मालिफा घरा गेले आनी तेणें फूल कबड जे तेजे पयलींचे कितें ड्रेसीस आसा आनी ताका काडले आनी ते बॅग काडले, कपड्यांचे बॅग काडले आनी दिले. सो गायज, तुमकां गरीब लोक दिसले न्हू काय तुमी म्हणटा आसतले न्हू भोगो चुरचुरे आनी तुमचे पर्सनल बिलोंगिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेन्सीव ब्रँडेड क्लोथ्स, ड्रेसीस, शूज, बॅग्स काडून तुमी अशेंच गरिबांक दिता. आसूं भोगो घालू बाबडे तेका, तेजे कडेन कापडां ना, तेजे कडेन रोप ना आनी तुमी अशेंच काडून दितात. बट हांवें तुमकां समज सांगलें की म्हाज्या एका फ्रेंडा कडेन एक असो हॉरर पॅरानॉर्मल एक्टिविटी जाली आफ्टर गिवींग हर यूज क्लोथ्स, जाल्यार तुमी कितें करतली? आयची हीच व्हिडिओ जावन आसा, हीच स्टोरी जावन आसा म्हाज्या एका फ्रेंडाची. तेजें नांव जावन आसा मालिफा फर्नांडीस, एज 25, बिलोंग टू अ व्हेरी रीच फॅमिली फ्रॉम वास्को. आतां तेज्या वांगडा कितें जालें तें तुमी ही व्हिडिओ स्कीप करिनासतना पळयात. मालिफा फर्नांडीस व्हेरी स्वीट गर्ल आनी तेजी मामी डॅडी UK आसता कामाक. ओके, आनी खूब वर्सांनी 2 वर्सांनी तेजी मामी डॅडी गोंयान येयल्लेली. ओके, फॉर 2 months. आनी येता आसतना तेंच्यांनी आपणाच्या चेडवाक घे म्हणून क्लोथ्स हाडलेले, ड्रेसीस, स्कर्ट्स आनी कितें कितें जाय, पर्सी, हे ते खूब कितें कितें हाडलेलें. आनी मालिफा व्हेरी फॉन्ड ऑफ आउटफिट्स, ताका डिफरंट ड्रेसीस घालपाक, बरे बरे क्लोथ्स घालपाक खूब आवडटा, शॉपिंग करपाक खूब आवडटा. आतां मालिफा फर्नांडीस आसा पळय, तें वेल नोन चेडूं वास्को, ताका लोक खूब वळखता, ताका खूब गरिबांक हेल्प करपाची संवय आसा, स्ट्रीट डॉग्स पोसपाची ताका संवय आसा. ओके, एनिमल्स. सो जेन्ना तेजी मामी आनी डॅडी गोंयान येयली, ताका खूब सारे क्लोथ्स हाडले आनी तेणी एक ड्रेस घातलो आनी ती भायर सरली. ओके, नॉर्थ गोवा येवपाक. सो नॉर्थ गोवान ती बरी भोंवली बिवली, एन्जॉय केलें आनी लास्टाक तेंच्यांनी डिसायड केलें की पेनजीम आमी डिनर करतली आनी आमी आफ्टरवर्ड्स भायर सरतली घरा वयपाक. ओके, सो जालें कितें, एक व्हेरी ब्युटिफूल नायट तेंच्यांनी डिनर केलो आनी डिनर जालें काय ती घरा वयपाक भायर सरली. पर आतां तेंच्या वांगडा अशें कितें जावपाचें आसलें तें मालिफान आनी तेज्या मामी डॅडीन संवसारान केन्नाच चिंतूंक नासलें. आतां तुमी म्हणटली अशें कितें घडलें? मालिफा आनी तेजी फॅमिली जेन्ना घरा वयताली, ताका एक धाकटुली फुडें एक आयसोलेटेड एरियेन, हांव तुमकां एक्झॅक्ट प्लेस सांगिना, थंय ताका एक धाकटुली खोप कशी दिसली. रोडार कन्स्ट्रक्शन काम चलता पळय तेन्ना लोक, घाटी लोक कितें करतात, धाकटुली खोप कशी क्रिएट करतात आनी ते खोपीन रावतात. अशें ताका एक खोप दिश्टी पडली आनी ते खोपी भायर एक चेडूं बसलेलें, व्हेरी यंग एज, अरावंड एक 16-17 years old. आनी तेजें आंगलट म्हणजे जे बॉडी लायन आसा तेजी ती सेम डिट्टो मालिफा भशेन आसलें, म्हणजे तितलेंच हेल्दी तशेंच. ओके, आनी ते इन अ रॉंग, तेजे जे कपडे आसले पळय ते चेडवाचे, ते गरीब चेडवाचे, ते सगळे पिचके आसले. कळ्ळें न्हू तुमकां, पिजलेले कपडे आसले. अशेंच ती परत दुसरे दिसा कलांगूट भोंवंक गेली आनी तेंचो फूल डे स्पेंड करून ती परत घरा येताली तेन्ना तांकां परत तेच चेडूं थंय आपणाच्या माय वांगडा बसला ते दिसले आनी फूल कपडे पिजलेले. आनी हें पळोवन मालिफाक खूब चुरचुरे दिसले. मालिफा घरा गेले आनी तेणें फूल कबड जे तेजे पयलींचे कितें ड्रेसीस आसा, टी शर्ट्स आसा, तेजे पयलींचे कितें शूज आसा, हेअर क्लिप्स आसा, बारीक बारीक कितें आसा, मेकअप किट आहा, कितें आसा, तेणें फूल एका व्हडल्या प्लास्टीक बॅगान एकठांय केलें आनी अशें डिसायड केलें की मामीक तेणी सांगलें की आमी जेन्ना नॉर्थ गोवा ह्या फावटी भोंवंक वयतली तेन्ना आमी हे कपडे काडया आनी ते चेडूं आमकां रोडार खोपीन दिसलेले ताका काडून डोनेट करया. ओके, ताका घालून दी बाबडे भोंवो. आनी ती अशीच नॉर्थ गोवा भोंवली आनी वयता आसतना रातची सारकी 12:30-1 जाली. ओके, आनी मालिफा फोर व्हिलरींतल्यान देंवले आनी ते खोपीन गेले आनी उलो मारलो, हॅलो हॅलो करून. 4दा उलो मारलो, कोण भायर सरोंक ना खंय. मागीर तेणी फायनली तेजेर डोर आसले, धाकटुले पत्र्याचे दार कशें केल्ले तेंच्यांनी, तेजेर टाक केले जाल्यार ती म्हातारी भायर सरली. सो म्हातारी येयली, म्हातारी भायर येयल्या म्हणून तेजे चेडूय येयलें. तेजे चेडवाक मालिफान हॅलो म्हटलें, हिंदीन उलयलें आनी ताका काडलें आनी ते बॅग काडले, कपड्यांचे बॅग काडले आनी दिले आनी ताका दाखयलें की हितून बरे कपडे आसा, हितून बरे शूज आसा, हितून बॅग आसा,
आनी तुज्या खातीर चॉकलेट्स आसा आनी तुज्या खातीर बारीक बारीक डेली आयटम्स आसा, ग्रॉसरीज आसा. ओके, हें पळोवन जाणटी खूब खूश जाली, खूब म्हणजे खूब खूश जाली आनी ते चेडूं खूब हांसोंक लागले, खूब हॅपी जाले. बट जी जाणटी असली खबर आसा तेजी मातशी नजर मालिफाचेर अशी असली, ती ताका अशी 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 पळोवंक लागली, तेज्या मामी डॅडीक पळोवंक लागली, खंयची गाडी घेवन येयल्या ती गाडयेक पळोवंक लागली. आनी तेजो फर्स्ट क्वेश्चन म्हातारेचो आसलो की बाय तुजें नांव कितें? मालिफान सांगलें आपणाचें नांव मालिफा फर्नांडीस, हांव हांगासरलेंच वास्को रावता, हेवटेन फुडें रावता. म्हातारेन ताका हिंदीन परत विचारलें की आपके पास बहुत प्यारी कार है म्हटलें, आनी तूं कितलें क्यूट दिसता, कितलें बरें दिसता, आनी तुजी गाडी बरी दिसता, खूब म्हारग आसतली न्हू. मालिफान म्हटलें हय म्हारग गाडी ती. आनी बरें म्हटलें आई, हिंदीन म्हटलें तेणें, आई चलो थँक्यू, आभार आ गई, हे म्हाजे कपडे घे आनी हे चेडवाक घालूंक लाय, आनी ग्रॉसरीज आसा हे सगळें दिलें. आनी तेणी बाय म्हटलें आनी तेजी माय पाय गाडी घेतली आनी घरा गेली. बट आतां ही स्टोरी एंड जावंक ना. हांगासरल्यान मालिफा वांगडा अशे अशे पॅरानॉर्मल एक्टिविटीज जावंक लागले वीच इज टोटली डेंजरस. हें कितें जालें तें तांकां पासून कळना जालें तेजे वांगडा मालिफा वांगडा कितें जाता पळय तें. सो एक दीस जालें कितें की मालिफा परत आपणाच्या फॅमिली वांगडा नॉर्थ गोवा वयताले. ओके, आनी वयता आसतना तें चेडूं ताका दिसलें परत त्याच पिसक्या कपड्यांनी, आनी ते चेडवान कपडे घालूंक नासले जे मालिफान दिल्लेले बरे बरे कपडे, तरी तेज्या आंगार पिसकेच कपडे आसले. पिसके कपडे आसले म्हणून मालिफान गाडी पायक कापणाच्या सायडीक लाय म्हणून सांगलें आनी ते थंय उलोवपाक गेले तेन्ना ते चेडवान ताका ग्रीट केलो, बरो हॅलो हाय. मालिफान विचारलें तुका हांवें कपडे दिल्या ते कित्याक घालूंक ना, अशे पिसके घालून तूं रोडार रावनाका, लोक बरे न्हू, तुज्या वांगडा रेप केलो कितें केलो जाल्यार तूं कितें करतलें. हे सगळें तेणी आयकलें आनी तेणी ताका सांगलें की आपूण जे तुवें क्लोथ्स दिल्या पळय ते खूब बरें आसा आनी आपणाचें स्वप्न म्हणजे ड्रीम आसलें कपडे घालपाक, पण हे कपडे घालून आपूण पिड्यार करूंक सोदिना, कित्याक की आपणाक येदो व्हडलो घावो जाला फाटीक. आनी तेणी आपणाची जो सलवार आसा तेजो फाटली चेन लूज केली आनी ताका घावो दाखयलो, येदो व्हडलो घावो, म्हणजे अशें फंगल इन्फेक्शन कशें हे फाटल्यान. ओके, आनी हें पळोवन मालिफाक खूब वायट दिसलें. मालिफान सांगलें ताका आपूण तुका थोडे पयशे दिता, मेडिकल स्टोरान वच आनी हेज्या खातीर कितें जे मेडिसीन लागता तें घे म्हणून. आनी तेणी काडलें आनी ताका 3,000 काडून दिले आनी मालिफा गेले. बट आतां स्टोरी सारकी इंट्रस्टींग जावपाची आसा. सो गायज, एवरीडे रुटीन, एवरीडे मालिफाचो रुटीन आसतालो. सकाळी फुडें ते संक उठटाले, योगा करताले आनी मातशे एक्सरसायज करताले, न्हाताले धुताले, फ्रेश जावन रेडी जाताले. बट दीस टायम इट वॉज टोटली डिफरंट काय. जेन्ना ते योगा करून न्हांवपाक गेले तेन्ना ताका अशें फील जालें की आपणाक फाटल्यान खंय तरी जळटा, म्हणजे जळटा अशें फील जालें. गरम उदकान ते न्हाता शॉवरान ताका दिसता जळटा कशें. आनी तेणी ते इग्नोर केलें आनी कपडे घातले आनी आपणाचे डेली जे काम करता तें काम चालू केलें. आनी ताका अशें दिसोंक लागलें की फाटल्यान आपणाक कितें तरी जळटा. तेणी वचोन मामीक दाखयलें, मामी पळय गे म्हाका फाटल्यान कितें जालां. जाल्यार मामीन सांगलें ताका की फाटल्यान तुका हांगासर तांबडोच रॅशीस कशे येयल्या मुगो, तांबडे कितें इन्फेक्शन बीन जालां, कितें लाय गो ताका म्हणून. आनी तेणी इन्फेक्शनाक जे ट्यूब येता, मेडिसीन येता ती तेणी लायली आनी तेज्या उपरांत नॉर्मल जालें. दुसरे दिसा जेन्ना ते परत जेन्ना न्हांवपाक गेले तेन्ना ताका तो जाग मातसो, म्हणजे जे रॅशीस आसले ते आनीक मातशे व्हडले दिसले आनी अशें करून 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 तो आनीक वाडोंक लागलो. मालिफा भियाले, कित्याक ताका आपणाची स्कीन इतली इम्पॉर्टंट, स्कीन कॉन्शियस आनी ड्रेस कॉन्शियस, म्हणजे आउटफीट परफेक्ट आसूंक जाय तशें चेडूं तें. तेणी हॉस्पिटलान गेले, हॉस्पिटलान ताका डॉक्टराक दाखयलें. डॉक्टरान ताका सांगलें नथींग रॉंग, इट्स जस्ट इन्फेक्शन, तुका ते मेडिसीन दिता, एंटीबायोटीक दिलें आनी सगळें ओके. बट तो जे रॅशीस जाला ते वाडत आसा पूण तें सारकें जायना. हें पळोवन तेजे मामीक खंयचे तरी वियर्ड दिसोंक लागलें. मागीर ते चेडवाक आंग, मालिफाची जी स्कीन आसा ती डल पडोंक लागली, काळी पडोंक लागली, केस झडोंक लागले आनी ते इग्नोर करूंक लागली. केस झडोंक लागले करून 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 तेजे एक सायडीचे केस इतले गेले की फुड्यान अशें उबें रावत न्हू जाल्यार तेजो खड्डो, बॉल्ड
तकली दिसोंक लागली आनी ते मालिफाक जायना जालें पळोवपाक, कित्याक ते शी इज व्हेरी ब्युटिफूल आनी ताका ते आपणाक अशें इन दीस सिच्युएशन पळोवपाक जायना जालें आनी तेजी मामी डॅडी इतली हर्ट जाली. खूब सारे डॉक्टर करूंक लागली, हांगासर व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलांनी गेली इन्फेक्शना खातीर, हें तें कांयच ना. बरें बरें हेअर जे स्कीन स्पेशलिस्ट आसता डॉक्टर केंसांचे ताका दाखयले, कांयच ना, कांयच जायना. आनी परत परत ते स्कीन रॅशीस वाडटा, स्कीन डल जाता आनी हेजे उपरांत ताका हांगासर येवंक लागले हातीक, म्हणजे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन. आनी हें चिंतून तेंच्यांनी चिंतलें की नॉर्थ गोवाक एक डॉक्टर आसा स्कीन स्पेशलिस्ट, तेजे कडेन वचचें आनी येवया म्हणून. आनी ती भायर सरली जाल्यार ताका ते खोपींतले चेडूं दिसलें, ड्रेस घातला पळय तो आपणाचो, म्हणजे एक टी शर्ट आनी एक शॉर्ट पॅन्ट घालून आसा ते पळयलें तेणें, ते हॅपी जालें. आनी येता आसतना तेणें ताका विचारलें तुवें मेडिसीन यूज केली, कित्याक ताका खबर आसलें आपणाकूय तशें जाला न्हू रॅशीस, आपणाकूय पोंग जाल्लें तेजें जालें सारकें. ते गेले थंय आनी ते चेडवाक विचारलें तुजे फाटल्यान जे हात जाला ते जाले सारके. तेणी सांगलें थोडा थोडा कम हो रहा है पर हातीक जाला आपणाक पळय. हें पळोवन मालिफाचे हात दोनी खोडकोडोंक लागले. मालिफा धांवन धांवन गाडयेन गेलें आनी मामीक सांगलें मामी आपणाक हे हातीक रॅशीस येता पळय सेम तशें त्या चेडवाक आसा. हें आयकून तेजी मामी डॅडी मातशी भियाली, हें आनी कितें जाला काय म्हणून. आनी त्या दिसा सॅटर्डे आहलो, दुसऱ्या दिसा संडे सकाळी फुडें न्हावन धुवन ती मास एटेंड करपाक चर्चीन गेली. आनी चर्चीन वचून तेंच्यांनी फादराक सांगलें की फादर आमचें चेडूं बरें ना, खूब दीस जाले, 10-15 दीस जाले, ताका आंगांक रॅशीस जाता, केंस झडटा आनी आतां तेज्या हातीक रॅशीस जाता आनी एक सायडीची आयब्रो हें जाता. फादरान ताका सांगलें इट कॅन बी एनीथींग, कॅन्सर पासून जावं शकता, तुमी वचा आनी व्हडल्या डॉक्टराक कन्सल्ट करा, ब्लड टेस्ट करा. ब्लड टेस्ट केलें, एवरीथींग इज नॉर्मल, सगळें सारकें आसा. तेणी फादराक परत कॉन्टेक्ट केलो आनी फादराक सांगलें अशें अशें आसा. डे बाय डे तेजो जे स्कीन आसा, तेजे जो रूप आसा तो चेंज जाता, भिकारी कशें दिसोंक लागला आपणाचें चेडूं. केंस सगळे झडटा, एक सायडीची आयब्रो लायट जाल्या, स्कीन डल पडल्या, रॅशीस सगळ्याक, फंगल इन्फेक्शन. फादरान सांगलें तुका शुगर कोणाची नजर बीन लागली आसतली, नजर काड म्हणून. आनी तुमकां खबर आसा न्हू आमचे जाणटे, पयलींचे जाणटे नेणटे आमचे कितें जालें जाल्यार पयलीं भुरग्यांची नजर काडटा. मालिफाची मामी येयली आनी कितें तरी सांगलें तेणी म्हाका, कितें घेतलें आनी तेजी नजर काडली आनी उज्यान घातलें म्हणून. जाल्यार फटाफटा फटाफटा करून खंय फुटोंक लागले सगळे. आनी जें नजर काडलेलें तें कितें तरी आसता पळय, हे कशी बडी कशी कितें आसता, तितून सारकें दोगा जाणांचें तोंड दिसोंक लागलें. म्हणजे जें नजर काडला पळय तितून दोगा जाणांचें तोंड दिसोंक लागलें. ओके, दोनूय फिमेल शॅडो आसली. ओके, ते पर्टिक्युलर हेजेर दोनूय फिमेल शॅडो आसली, सारकी दोन बायलां कशी अशी दिसली. ते तेंच्यांनी फोटो मारले आनी व्हरोन फादराक दाखयले. फादर हे पळय कितें जालां पळय तें. फादर म्हणूंक लागलो नजर लागल्या हेका, काडची पडटली, कितें तरी आहा, कितें काडला तुवें. मालिफाच्या मामीन सांगलें हय काडला आपूण. आनी अशें कितें भायर बीन कितें दिल्लें, कितें खाल्लें, कोणी दिल्लेलें बीन, कितें खाल्लेलें बीन तुमी. आयज काल तुमकां खबर आसा न्हू ब्लॅक मॅजीक हें तें सगळें घालून लोक दितात. मालिफान म्हटलें आपूण केन्नाच कोणा वांगडा कितें खायना. आमी मामी आनी डॅडी आमी ह्या दिसांनी खूब भायर डिनर लंच आमी खूब केला. फादर म्हणलो तुमी तरी चिंता घरा वचांनी तुमी खंय गेल्ली, कितें कोणा कडल्यान घेतला बीन जाल्यार. आनी मालिफाची मामी डॅडी घरा कडेन येयली. तेंच्यांनी खूब चिंतलें कितें केलां काय आमी, कितें चूक जाल्या काय. मालिफा म्हणूंक लागलें मामी ते चेडवाचें आंगार सेम जाला, ताका फाटीं रॅशीसूय सेम जाला, तेंच्यांनी बीन कितें करूंक ना मगे. आनी हें मालिफाच्या मामीक स्ट्रायक जालें. मालिफाच्या मामीन फादराक कॉल केलो. फादराक सांगलें की फादर आमी थोडे दीस पयलीं 10-15 दीस पयलीं आपणाच्या चेडवाचे कापडां जी रोप आसा पयलींचें तें काडून सगळें एकठांय करून आपूण दिलें. हेज्या खातीर बीन कितें जालां काय. फादर म्हणूंक लागलो जावं शकता, इट कॅन बी एनीथींग. फादर म्हणूंक लागलो जावं शकता, सांगूं येना. फादरान ताका विचारलें तुवें ती कापडां धुवन बीन दिल्लेली. फादर म्हणूंक लागलो मालिफा म्हणूंक लागलें वय आमी ती कापडां बरी धुवन फेर बीन मारून ताका बरी फोल्ड बिल्ड करून दिल्लेली. कशी धुल्लेली वॉशिंग मशिनान. फादरान व्हिडिओ कॉलार अशें केलें, यो तुमी येवपाक चर्चीन यो, आय वील टेल यू. फादरा कडेन गेले. फादरा तेजे कडेन खूब वगत उलयलो.
दॅट 2 वर उलयलो फादरान ताका सांगलें की जेन्ना तुमी यूज्ड कपडे तुमचे कोणाक दिता जाल्यार ते पयलीं धुता आसतना कोणाक दिता जाल्यार तितून इल्ली थोडे सॉल्ट घालतात आनी ती धुतात आनी मागीर सुकोवन दितात कळ्ळें न्हू तुमकां इन अ प्रॉपर वे. तुमी तशें करूंक नासलें, तुमी वॉशिंग मशिनान डायरेक्ट धुले आनी दिले. मालिफा म्हणूंक लागले आमी तशींच कपडे दितात, म्हणजे केन्ना खूब जाणांक कापडां दिला, आपणाचे रोप दिला, आपूण वॉशिंग मशिनान धुता, सुकयता, फोल्ड करता आनी दिता. फादराक डावट मारलो की हे कोणाक दिला पळय तेंच्यांनी कितें केलां आसतलें म्हणून. ओके, सो फादरान ताका सांगलें की तुका आपूण होली वॉटर दिता, तुका प्रेयर करता, प्रेयर केलें, होली वॉटर दिलें आनी तेजेर कितें आहा तें स्लो कमी जावपाक लागलें. बट एक दीस अशें जालें की मालिफा चलता चलता घुंवळ येवन पडलें सकयल पडलें आनी ताका होशूच येना जालो. मालिफाची मामी आनी डॅडी सांबाळलें, हाका कितें जालें कांय खबर ना. बेगीन गाडयेन घातलें आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलें. डॉक्टरान ताका सांगलें मातशें विकनस आसा, कांय ना प्रॉब्लम. आनी बट तेजे जे आंगांक जे स्कीन रॅशीज हें तें आहा तें पळोवन डॉक्टर म्हणलें हेजें कितें मेडिसीन घेयना. डॉक्टर मालिफान म्हटलें आपूण मेडिसीन घेता, हें खूब असलें आतां तरी कमी जालां आपणाचें. डॉक्टरान सांगलें तूं एक ब्लड टेस्ट कर, परत एकदां केली जाल्यार नॉर्मल सगळें. बट फादरान फोन मारलो. फादर म्हणूंक लागलो तुवें जे कोणाक कपडे दिले आपूण सगळें पळयलें, बट दॅट इज समथींग रॉंग. ओके, दॅट इज समथींग रॉंग. इदर यू गो टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन जे कोणाक तें कापडां दिला, तेजे कपडे घे, तांकां उजो लाय आनी ताका कितें दिता जाल्यार ताका कितें काड आनी दी, दुसरें कितेंय दी, ते कपडे काड आनी घे आनी उजो लाय. मालिफा खंय थंय आनी तेजी मामी परत एकदां गेली, ते खोपीन गेली जाल्यार ती म्हातारी भायर बसल्या, ते म्हातारीन ते चेडवाक पळयलें आनी हांसोंक लागली, हा 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 करून हांसोंक लागली खंय. आनी तेणी हिंदीन अशें म्हटलें खंय, मैं जानती थी. मालिफान म्हटलें क्या जानती थी, कितें कुछ नहीं म्हणूंक लागली खंय. मालिफाक कळ्ळें हेणी हे बायलेन कितें तरी केलां म्हणून. ओके, सो मालिफाच्या मामीक आनी पायक इतलो राग येयलो की मालिफाच्या मामीन डॅडीन तेचे सगळे कितले रोप आसलो घरान दिल्ले एक्कान एक उडास करून सगळो काडलो आनी पोतयेन घातलो आनी थंयसरल्यान हेलो थंय दवरूंकूच ना आनी भायर खंय वाटेर रावन ताका उजो घालून बंद करून उडयलो आनी तेच्या दुसरेच दिसासून मालिफाची जे इम्प्रूवमेंट आसा, म्हणजे स्किनीन, आंगान, केंसान इम्प्रूव जावंक लागले. थोड्या दिसांनी ते सारकें जावंक लागले. थोड्या दिसांनी ते फूल टोटल सारकें जालें. सो गायज, जेन्ना आमी 2 दीस पयलीं व्हिडिओ घातली, 2-3 दीस पयलीं हॉरर व्हिडिओ घातली, ती खंय म्हाजी ताका व्हिडिओ गावली आनी ते व्हिडिओन तेणी जेन्ना तें हांव सांगी पळय तें ताका अशें दिसलें की आपणाय वांगडा घडलां. आनी हांव खूब जाणांक कपडे दिता, ती व्हिडिओ तेणी पळयलेली, कोणाक शूज दिता, स्लिपर्स दिता, कोणाक आनीक कितें दिता. तेणी म्हाका डायरेक्ट कॉल मारलो, अवी प्लीज तुजें कितें बिलॉंगींग, पर्सनल बिलॉंगींग आसा, फॉर एग्जाम्पल तुजी सायकल पासून जी तूं ल्हान भुरग्यांक दिता ती काडून तुजे घातलेले कपडे, शूज हें तें केन्नाच दिवनाका. हांवें ताका विचारलें कित्याक, तेन्ना म्हाका तेणी आपणाची स्टोरी सांगली, आपणाचे सगळे फोटो शॅर केले, रॅशीज, स्कीन झडलेले. ओके, हांव तुमकां घालूं शकना गायज, कित्याक कोणाचे पर्सनल फोटोज व्हिडिओज हांव कांय घालूं शकना. बट जस्ट टू अलर्ट यू गायज, तुमी तुमचे केन्नाय कसले एक्सपेन्सिव जावं कसले सादे पासून बिलॉंगिंग्स कोणाक दिता जाल्यार फुडलो मनीस न्हू एकदां सारको आसना. फुडल्या मनशाक जेलसी आसता, तेजे चेडूं पळय कितले ब्युटिफूल दिसता आनी आमचें चेडूं पळय हांगा खोपीन बसला, ब्लॅक मॅजीक करी आनी तेजी वाट लावन उडोवया. तशेंच तेणी ते म्हातारेन केलें मालिफा वांगडा. सो अशें तुमकां जावं नाका म्हणून हांव तुमकां सांगता, तुमी एक तर तुमचे पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी कोणाक डोनेट करता जाल्यार ते उदकान धुता आसतना खंय भितर थोडे सॉल्ट घालतात खंय आनी मागीर धुवन सुकोवन काडून दितात. बट तुमकां तर हें बिलीव जायना जाल्यार इट्स बेटर नॉट टू गिव युअर पर्सनल बिलॉंगिंग्स वीच इज यूज्ड बाय युअर सेल्फ. तुमकां कोणाक दिवंक जाय जाल्यार तुमी नेवेय दिवं शकता. कितें सांगलां तें तुमकां पटलां जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी आयचे व्हिडिओन अंकिता दिसना गायज, अंकिता इज सीक, ताका जोर थंडी खूब आसा. ओके, सो शी इज स्लिपींग आनी आतां हांव ताका उठयता आनी हॉस्पिटलान घेवन वयता. सो सॉरी गायज, आयज तें आमच्या व्हिडिओन ना. आनी दुसरी गजाल गायज, दीस इज इलेक्ट्रीक EV. ओके, हेजें नांव आसा डुडल.
ओके, ई मोटोराड. ही सायकल तुमी घेता न्हू जाल्यार प्लीज व्हिडिओ पॉज करची आनी हांव तुमकां लिंक घालता, तेजेर तुमी बाय करची. ही एक चार्ज करी जाल्यार 80-70 किलोमिटर्स जाता चलता. एंड ही सायकल कितली वेट कॅरी करू शकता. हांव आतां सिन्स 1 year ही सायकल चलयता. इट्स बीन अमेझींग.